सरकारान घातिल्ल्या बंदीचे उल्लंघन करपी व्यावसायिकांचेर कायदेशीररित्या कारवाय करतले अशें खण खात्यान काडिल्ल्या आदेशांत म्हटलां। बेकायदा आनी बेसुमार रेंव उत्खननाक आळो घालपाक राष्ट्रीय हरीत लवादान 2013 सालांत पुराय देशांत रेंव उसपवपाक बंदी घातिल्ली। गोंयांतय ही बंदी लागू केल्ली, मात अंदू रेंव उसपवपाक नवीन नियम आनी स्थळां निश्चित केल्या उपरांत रेंव उसपवपाक सुरवात केल्ली आनी हाचे खातीर रेंवेची टंचायेची समस्या सुटपाक मदत जाल्ली। रेंव उसपवपाची ठिकाणां निश्चित करपाक सरकारान जिल्लोधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाला समिती नियुक्त केल्ली। रेंव उसपवपा खातीर योग्य आशिल्ले 29 न्हंयांची पात्र सरकारान निश्चित केल्ली। तेरेखोल न्हंयत किरणपाणी देवसू हांगासरल्या जागांची रेंव काडपाक निवड केल्ली। शापोरा न्हंयत कोलवाळ, नादोडा, कामुर्ली, पिर्णा ह्या सुवात्यांनी रेंव काडपाक निवड केल्ली। मांडवी न्हंयत आमोणा, विर्डी, सावयवेरें, सांतिस्तेव ह्या ठिकाणांचेर रेंव उसपवपाक परवानगी दिल्ली। आतां सरकारान रेंव वेवसायाचेर बंदी घातिल्ल्यान परत एक फावट रेंवेची टंचाई निर्माण जातली। हे विशीं आमचे प्रतिनिधीन आमदार नरेश सावळ हांकां विचारले तेन्ना रेंवेचो वेवसाय कायदेशीर करचे अशी मागणी तांणी केल्या। तशेंच ह्या वेवसाया पासून पावसान जिवाक धोको आसूं येता म्हण कांय काळ ह्या वेवसायाचेर बंदी घालपाची गरज आसा अशें तांणी म्हळां। पावसांतले सँड मायनींग बॅन आसप हितून काय बॅन वावगे ना, कित्याक पावसान सँड एक्सट्रॅक्ट करप इज अ डेंजरस थिंग। एक्शन जे पावसान करता ताका बंद करता तेजेर आमचो आक्षेप ना। ते पावसान ते रिस्की आसा, ते बंद जावपाक काय हरकत ना, पूण सँड एक्सट्रॅक्शन आसा ते कायदेशीर जावपाक जाय आनी चडशे जे रेती काडपी आसा तेंच्यांनी ज्यो सरकाराच्यो फॉर्मेलिटीज कितें आसा पळय त्यो कंप्लीट करूनच ते करपाक जाय। कित्याक आयज रेंवूय गरजेची आसा। आयज कितलेशेच भुरगे बेकार आसा, ते बेकार भुरगे आसा पळय ते सँड एक्सट्रॅक्शनान गेल्ले आसा आनी तांकां खंय तरी ते आपलें पोट भरता। सो ते सँड एक्सट्रॅक्शन जावपाक जाय, लोकांची कामाय जावपाक जाय। आयज कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज बरोच वाडलेले आसा आनी रेंव म्हारग जाल्ली आसा हे सरकाराचे बॅन आसल्या कारणान। सो ती लोकांनी समजून घेवपाची गरज आसा आनी सरकारानूय तांकां समजोवपाची गरज आसा। जबाबदारी ती सरकाराची। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।